मोनाने संभावा ताले कोटम सुम्या तुझे भोवती तुझी तान पोशी सांभरून पाराक्लितान परगते याव तुझी दिवी तुवे आमकां विसलाय इसमोडून आपयलाय दैवीक जीवन बदलाय भावार्थांत एकवटायला कळसा मोनाने संभावार्थांत एकवटान सोम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशीसान भरून पाराक्लितान परगते याव तुझी दिवी पवित्र तिंदादीच्या नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भाऊ भयणीनो, जेजूच्या कुडी रक्ताची दाबाची एक परब आज आमी संभ्रमता. जेजून संवसाराचो सोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ओपून दिलो. तितले मात्र न्ही, ताणेंच ताचें मांस आनी रगत आमकां नवें जिवीत दिवच्याक दिलां. तर आज हो संभ्रम आचरण करता आसतना ताचें आसर पावन ह्या येवकरिस्तांत भोगूंक ताच्या वाटेन चलोवंक आनी आमच्या जिविताचो शेवट जोडोवंक कृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. थोडो वेळ मावून रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दोग धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकी सत्रा देवाक तुमकां भयणीनो मुसुगण्यो सरून सांगता. मनांत चिंतनांत सारून वायट धरून आनी बरें सारून हांवें जायती पथकां केल्या. होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या सद्भगिनींतल्यान संपादरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत महिमा देवाक उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वीस पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन भासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या
या देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवाबाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवंदारा, तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक ओज्यापासून संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची थान आनी भूक आमच्या कळसांत वाडय. अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरूं. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय पुस्तकांतलें पयलें वसा. पोरजे लागीं उलोवन मोइजेन म्हळें, सर्वेस्परा, तुज्या देवान कश्टा मुखांतर तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक खुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजोवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पयना वेळार कशें सोलोवन हाडलो म्हणून उगडास दवर. मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हेरेक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुखे वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मन्ना दिवन पोसलें. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावोंक सत्राय गे. विकाळ सरोप आनी विच्यो आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर आरानांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत खटपांतलें उदक वळाशें केलें. ताणें तुका ह्या आरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मन्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उरकार. Varsomia Jerusalema Na varsomia Jerusalema सर्वेस्पोराक वंदी जेरुसलेमा तुझ्या देवाक नावार येसियोना कित्याक ताणें तुझ्या दारवोटाच्या डांबे घट केल्या आनी तुजे भितर जियेतेल्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्या. Na varsomia Jerusalema तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सवस्काय उंची गो तुका देव दादोशी केला
संसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची वार्ता प्रसार जाता नांव वाटसूंक या जेरुसलेमा नांव वाटसूंक या जेरुसलेमा उंडो एकच देखून आमी जायते तरी एक कूड जाता सां पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावां भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतां ती संस्कारलेले काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेले करता न्ही आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेले करतात न्ही आमी जायते जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी समेस्त त्या एकच उंड्यांत वांटेले जाता देवाचें उतार हें देवाचें उडुपकार हालेलुया 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 हांव सर्गींत देवून आयलेलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जमयाक म्हळें हांवूच तो सर्गींतावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसार जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशापुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो तो हो सर्गार तावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजूच्या बहुपवित्र खुडी रक्ताची महापरब आज आमी संभ्रमता एक बरयणार म्हणटा जेजून हो संवसार सांडून वेतना दोन विशेष देणी दिली आपल्या फाटल्या अवतारांक एक खुर्सार काळतना आपल्या आवयक आपल्या फाटल्या अवतारांची आवय जावन दिली आनी दुसरें येवकरिस्तांत आपणाक लिपयलो हांव खंडीत जावन ही दोनी देणी एकाच थडार घालूंक आशेना
येवकरिस्त जे देणे सर्व देण्यांच्या की वर्तें सदांच आमचे संगी रावच्याक जेजून घडलेलो तसलो सक्रामेंत. भाऊनो आनी भयणीनो, खंडीत जावन आमी जायती येवकरिस्ती अजापां विशयांत आयकलां. त्या विशयान हांव सांगूंक वचना, कित्याक ती अजापां ह्या 2000 वर्सांच्या चरित्रेंत जाल्लीं थोडीं अजापां. जावंक पुरो 1000 फावटी तसलीं अजापां आमकां दिश्टी पडल्यात, जावंक पुरो 10,000 फावटी. पूण हर एका दिसा आल्तारीचेर जावचें तें बलिदान आनी तो घेवचो तो येवकरिस्त आमच्या दोळ्यांक खाली उंड वचचो दिसो आनी आमच्या रुचीक तो खाली एक उंड असो कुडकोत जावं, पूण खऱ्यान तो बदलता. देखून हांव तें कितें अजापां बायल्या दिश्टीक दिसतात त्या विशयान उलोवंक वचना, कित्याक भावार्थ बायल्या दिश्टीचेर वंदून आसो न्हय. जर बायल्या दिश्टीचेर भावार्थ वंदून आसा तो भावार्थ असो न्हय. ते थोडे फावटी मनशाक इल्लेशें आलोवंक आनी पालवल्लो तसलो भावार्थ इल्लोसो फुंकूंक म्हणल्यार बरी देवान ते एक साक्ष दिवची. ती साक्ष भायर आमकां दिसता म्हणल्या खातीर न्हय, खरेंच जेजून हो सक्रामेंत स्थापीत केला आनी ताणें बसयल्ल्या खातीर तो आजून येवकरिस्त हजर आसा. ह्या खातीर भाऊनो आनी भयणीनो, मदर तेरेसा अल्बेनिया गांवची आनी अल्बेनियांत 1940 तावन 1985 पर्यंत 1945 ते 1985 म्हणसर एक सर्वाधिकारी राजवट चलयतालो, एनवेर हॉचा म्हणलो. आनी ताणें 1967 इसव्यान 67 सगळे धर्म बॅन केले. खंयच्याच धर्माक अवकाश ना अभ्यास आपणाचो धर्म पाळूंक, हर एकल्यांनी भावार्था विनय जियोवंक. एथेइजम राष्ट्राचे धर्म एक मात्र एथेइजम म्हणालो तो. आनी हाच्या उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत मदर तेरेसा प्रायज मेळिल्लें. आनी मदर तेरेसाक ऑनर करच्याक ताणें आपयलें तिका आपल्या गांवची, आनी तिका तेदो व्हडलें प्रायज मेळ्ळा म्हणटना आपल्या गांवाक आपयलें ताणें. 1985 इसव्यांत ती थंय गेल्ले तेन्ना तो म्हणलो तुका स्वागत, आनी जें कितें मिसांव तूं कर नासाय सगळ्यांनी तें मिसांव हांगाय कर, स्वागत तुका, दुबळ्या देवतांची सेवा कर, नो प्रॉब्लेम. पूण जेजूक हांगा एंट्री ना, जेजूक हांगा एंट्री ना. हांव आसता म्हणसर हांगा जेजूक एंट्री ना. आनी तितल्या ती म्हणाली म्हाका एंट्री आसा जाल्यार जेजूक एंट्री आसा हांगा, कित्याक ह्या गांवांत धर्म पाळूंक ना म्हणल्या खातीर हांव एक विशेश परवणगी घेवन जेजूकच घेवन आयल्या. कित्याक येवकरिस्त जेजूक व्हरचें तसली परवणगी तिका आसली फिक्सांत. ती पिडेस्तांक गेल्ले बरी थंय वचोंक नासलें, ती व्हरून गेल्ली आनी जेजू येदोळूच हांगा प्रवेश जाला आनी जेजू आपणाचेर राज स्थापीत करतालो म्हणाली. त्याच वर्सा त्या अधिकाऱ्याचे सर्वाधिकाऱ्याचे अंत जालें आनी थोड्याच एक 4-5 वर्सांनी क्रिस्ती धर्म परत थंय स्थापीत जालो. भाऊनो आनी भयणीनो, असली जायतीं गणितां आसात इगर्जेच्या चरित्रेंत. येवकरिस्ताक विरोध करचें थोड्यांनी आनी थोड्यांनी येवकरिस्ता खातीर आपणाचें सगळें सर्वस्व जीव दिवचें आसलें. हांचे मदें आमी खंय पडटा? मोदें बसता गी ह्या खंयची एक पार्ट घेता हांव. आज तें जेजू जाणा जावंक कशें येता. हाची तिनी वाचपां आमकां जेजूच्या खऱ्या हजरपणा विशयांत ह्या येवकरिस्तांत आमकां उलयता. आनी येवकरिस्त म्हणून आमी जायते पडचेंचे खाली उंडो मात्र या आमी कितें घेता कुमगार मात्र. येवकरिस्त म्हळ्यार खाली तें मात्र न्हय. पयल्यान भावार्थी सांगाता येवन जे मागणें करता तें बलिदान भेटता तेंच एक येवकरिस्त. मीस सगळें सुरवेरता निमाण म्हणसर तो एक येवकरिस्त. जे दोग येत एक म्हजे नवी हजर आसात थंय हजर आसा म्हणलो सोमी आमचें मोदें आसा आनी ताचें हजरपण एक संख्ये. देखून खाली आमी कुमगार गोंयच्या ताका मात्र येवकरिस्त म्हणून सांगचें न्ही. देखून थोड्यो संख्या आमी समजूंक आमी प्रयत्न करचे. पयल्यान दुसरी वातिकन सभा म्हणटा येवकरिस्त क्रिस्ती जिणेचें आरंभ आनी शेवट. जर येवकरिस्त काडलो तुवें नीज जेजूचें हजरपण त्या सक्रामेंतान काडलें क्रिस्तांव धर्म पडटा. आरंभ आनी शेवट संपूर्ण जावन जर येवकरिस्त आमी खंडीत जावन समजूंक शकना. कित्याक तो एक मिस्तेर. मिस्तेर म्हळ्यार
आमी जायते भशेन तो एक मिस्तेरित सायबा मिस्तेरित म्हळ्यार आमकां काले एक समजनातले तशे विशय एक द्वंद्वार्थाचे विशय न्ही मिस्तेर म्हळ्यार आमच्या मोतीन आटापोवच्या की वयलो विशय आमच्या मोतीन आटापोवंक जायना कित्याक देव आमच्या मोतीच्या की उंच जेन्ना म्हणसर देव तुज्या मोतीक खाल येता तो देव न्ही तो देव व्हरतो त्या देवाक त्या सगळ्या रचनाक तुज्या मोतीन विचार करूंक जायना त्या खातीर तो एक मिस्तेर आनी ह्या येवकरिस्ताक तुवें निजायकी तुज्या मोतीन समजोवंक जायना बावर्तान मात्र वळखून घेवं येता आनी ह्या खातीर हांगासो द्वंद्व जायते आनी तो येवकरिस्त देवाचें खरें हजरपण आसा म्हूण वळखुचें आनी थोड्यांनी दुबाव उसारचो आनी हो दुबाव निवारच्याक जायते पटेन जेजून आपणाचें हजरपण दाखोवचें थॉमस आक्विनास सांत थॉमस इगर्जमतेच्या शिकोवप्यां पैकी बहुशा श्रेश्ठ म्हूण येत 12व्या शतमान 12व्या आनी 13व्या शतमानांत आसलो तसलो हो फ्राद तो म्हणटा द ग्रेटेस्ट मिरेकल दॅट क्रायस्ट एवर वर्कड जेजून केल्ल्या सर्व अजापां पैकी श्रेश्ठ अजाप येवकरिस्ताचें अजाप त्या दीस 5000 जाणांक वाडिल्लें न्ही 5 उंड्यांनी तें वाडिल्लें न्ही जें आतां आज हेच्या वांजलांत आयकलें बगार आपणाकच उंड्यांत लिपयिल्लें दिसलें हें म्हज्या उडासा करा संवसार सरा पर्यंत तुमचे संगी आसतलो तें अजाप भाऊ आनी भयणीनो थोड्याच वर्सां आदीं त्या 15 वर्सांच्या भुरग्याक कार्लो अकुतीस हाका सांत म्हणून परगट केल्लें 2015 इसवेंत आनी ताणें एक सांगिल्लो एक विशय खाली 15 वर्सांचो भुरगो ताणें सांगिल्लो येवकरिस्ता विशय सांगिल्लो एक विशय येवकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन सर्गाक वचूंक येवकरिस्ता तितली भद्रतेची वाट दुसरी ना तर हें पळय इतलें सांगता जाल्यार आमी खंय सुकोवन पडल्या हांव गाय कित्याक आमकां त्या येवकरिस्ताची उब त्या येवकरिस्ताची थोडे फावटी विसर पडटा हांव हर एक फावटी म्हणून सांगना खंडी जावन आमचे थंय भावार्थ आसा खंडी जावन थोडे फावटी कित्याक येता गाय भाऊ न्हू भयणीनो आमी उडास दवरूंक फावो येवकरिस्त एक सक्रामेंत तशेंच एक सॅक्रिफीस सक्रामेंत म्हणजे देवाच्या खऱ्या हजरपणाचे संकेत खऱ्यान देव आपणाकच मनशाक दिवच्या खातीर देवान विंचलेली तसली वाट जावन सक्रामेंत आनी हो सक्रामेंताचें सक्रामेंत म्हणून सांगयेत आनी तशेंच हें एक सांगातपणाचें जेवण सुरविल्ल्या इगर्ज मदें जर आमी पळयता उतर जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वस्पांत सांत पाऊल म्हणटा आमी सेवतां तो उंडो तो म्हणटा आमी अर्गां दिवन सेवतां संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्ही गे आमी एक एकलो न्ही सक्कड सांगता येवणू संभ्रमचें तें जेवणांत जेजूचें मांस आनी रगत जाता सांगाता येवणू संभ्रमचें देखून हें सांगातपणाचें जेवण हांगा कोण एकलो व्हडलो धाकटेर आनी एकलो लॉयर आनी एकलो शिकपी हांगा एकलो अशिकपी पातकी गातकी म्हणून ना सक्कड आमी सांगाता बसून हें जेवण करचें आनी हें जेवण करच्या पयलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकोवचे प्रमाणे जेजूक जम्याक पळोवन सुरसुरे भोगले आनी ताच्या उपरांत ताणें तें अजाप करचें आसलें उंडे लोकांक दिवचें आसलें भाऊ आनी भयणीनो हांवें म्हळें हो एक सक्रामेंत आनी दुसऱ्यान एक सॅक्रिफीस जें कितें निमाण्या शुक्रारा दीस खुर्सार जेजून करूंक आसलें तो आदल्या दिसा तो एक सांकेतीक रितीन दाखयता उंडो मोडता आनी दिता म्हजी कूड म्हणटा ही कूड तुमचे पासून मोडलेली आसतली खंय खुर्साचेर मोडलेली आसतली देखून येवकरिस्ता वेळार येवकरिस्ताच्या मागण्या वेळार जें कितें ह्या जाग करता तें एक भोव सांकेतीक ताणें उंडो घेतलो तो परदीन कित्याक संकेत ताका घेतले परदीन करच्याक ताका धरतले ताचो संकेत मोडलो जेजूचे कश्ट आनी खुर्सार ताणें अर्पण मोडलो आनी दिलो तांणी सेवलो आनी म्हणजे जें कितें जेजून खुर्साच्या बलिदाना मुखांतर करूंक आसलें जेजून आदल्या दिसा करून दाखयलें आनी जो कोण तो सेवता जेजूच्या त्या बलिदानाचो संपूर्ण फायदो ह्या ताचो परिणाम आपल्या जिवितान भोगता देवा संगी एक जाता दुसऱ्यान हें सॅक्रिफीस म्हणून सांगलें हें बलिदान म्हणून सांगलें हें बलिदान इगर्ज माता पवित्र सभा आमी सगळीं ह्या पवित्र सभेचो वांटो आमी भेटयता कोणाक देवा बापाक जेजूक आमी भेटोवचें देखून येवकरिस्त म्हळ्यार आमचें सक्कड मागण्याच्या की श्रेश्ठ मागणें हाच्या की व्हडलें मागणें ना मिसाच्या बलिदानाचें की वर्तें मागणें दुसरें ना
ज्या मागण्यांत देवाच्या पुता जेजूक आमी ताचे सांदे पाठीन भेटयता. देखून भावनो आनी भयणीनो, हेर धर्मांतय जर आमी पळोवंक गेले तर जाल्यार इवन जुदेव धर्मांतय जाल्यार एक साम्य पळोवंक मेळटा. म्हणजे देव रगत मागता. देव रगत मागता कित्याक रगतांत जीव आसा म्हणून आमी परन्या सोल्ल्यांत 2-3 कडेन आमकां उल्लेख आसा. प्रत्येक जण उत्पत्ती ग्रंथांत देव रगत मागता. प्रत्येक जण मनशाचें रगत, कित्याक मनशाचो जीव देवाक संबंद जाल्लो. देखून मनशा बली आदी आशिल्ली, आतांय थोडे फावटी माट मंत्र करतना आसा, पूण मनशा बली दिवंक नजो म्हणल्या खातीर म्हण जातीक या आनी कितें वापरलें. पूण आमचो देव मनशाच्या रगत मागच्या बदलाक आपणाचेंच रगत आनी मांस दिता. फरक पळया. आमचो देव आपणाचें रगत आनी मांस आपणाचो जीव मनशा संगे वांटून घेवच्या खातीर दिता. हेरां देवां बरी न्हय. हेर देव जे कितें आमच्या भोंवतणी आमी आमच्या हेर धर्मांनी पळयता, मनशान आपणा सरशी हेजें म्हूण अशें येता. पूण हो देव, आमचो देव मनशा संगी रावच्याक आपणाक कसो दिता. इमॅन्युअल जाता, देव आमचे सांगता. त्या खातीर आमी जायते फावटी चिंता देव एका देवळांत, टेंपलांत, ताबेर्नाकलांत रावूंक आशें येता म्हणून. सूख ताबेर्नाकल न्ही जावन देवाची खुशी न्हय जेजूची. म्हळ्यार ताबेर्नाकल स्थापीत करच्याक जेजून येवकरिस्त घडलो न्हय. ताबेर्नाकल खाली पिडेस्तांक येवकरिस्त जाय म्हणले खातीर तांच्या निमाणें जेवणां त्या खातीर ताबेर्नाकल स्थापीत केलें. नीज उद्देश तुजे सांगत आनी म्हजे सांगत रावूं. कदाळा हर एका घडये आमच्या जिविताचे हर एका घडये आमच्या सांगत रावच्याक जेजूची आशा. दुसरें. तिसरें, भावनो आनी भयणीनो, हेर देव मनशांची बली विचारता तर जाल्यार, सेवा विचारता तर जाल्यार आमचो देव एकामेकाची सेवा सक्रेंत आपणाक साक्ष दी म्हणून विचारता. तुजी बली तुवें हात कातरचो, बोट कातरचें, आनी कितें करचें, उपास करचें, तें चड म्हाका गरज ना. पूण जर तूं म्हजो मोग करताय तर जाल्यार मिसाच्या निमाणें वसा. कितें करूंक? बेश्टें घरा वसा न्ही. वसा पेल्याच्या सेवे सक्रेन तुमकां करची. येवकरिस्त तुका घट करच्याक, पेल्याच्या सेवे सक्रेन तुका खाली करच्याक म्हणून तो दिवसो जावन आसा. जर त्या येवकरिस्ताक घेवन तूं आनी एकल्याच्या सेवा सक्रे खातीर इल्लेशें म्हणून तूं खर्च करिनाय तर जाल्यार तो येवकरिस्त तुजें तें काम करिना. देखून ऑटोमॅटिकली येवकरिस्त तुका स्वा मोगा वयर, सेल्फिशनेस म्हणटा आमी, स्वार्था वयर जैत व्हरूंक आनी हेरांचें बरेपण तुज्या बरेपणा बराबर, तुज्या बरेपणाच्या चड न्हय तर जाल्यार एटलिस्ट बराबर म्हणून पळोवंक येवकरिस्त करपा दिता, आदार दिता. देखून भावनो आनी भयणीनो, येवकरिस्त म्हळ्यार खाली एक कुमगार म्हूण चिंतचें न्ही. ह्या कुमगारा सांगता जायत्यो सांगता. देखून जेजू पयलें शिकयता आनी उपरांत आपणाक म्हणून दिता. भावनो आनी भयणीनो, कितें करया? पयल्यान जायते फावटी आमी मीस कड्डायेचें, मिसाक वचना जाल्यार पाताक जाता, महापाताक जाता, कुमसार जायचें म्हणल्या खातीर येवचें तसली एक पिसाय आमी आसा आमच्या मतीन. सारकें न्हय तें सारकें न्हय. मीस मोगाचें अर्घ बलिदान. देवान म्हजेर आशिर्वाद घाला, देव म्हजे संगी आसा आनी देवा संगी हांव रावोंक अशें देवाच्या कृपेन बरोवंक हांव आशेता. देखून तें कड्डायेचें म्हणल्यार आमी मतीन काडचें. आमी सांगचें न्ही कड्डायेचें केल्ली सूख म्हणून. कित्याक एका रितीन मनशाक लागीं हाडचे खातीर तें केल्लें जाल्यार एटलिस्ट मोग हाडनाय तर जाल्यार भियाण म्हणून येवं दीत म्हणून. पूण जर मरता म्हणसर आमी भियाणत रावता तर जाल्यार मोग केन्ना करतलें हांव? जो हांव विचारता, जंय परफेक्ट मोग आसा थंय रागाक ह्या बियाक अवकाश ना. आनी खंय राग आसा ह्या भ्या आसा थंय मोग वाडना. देखून आमच्या जिवितांत येवकरिस्त थंय आमी मोग वाडय शिवाय भ्या न्हय. दुसऱ्यान भावनो आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी येवकरिस्तांत वांटेली जाताना आमचें आजारपण इल्लेशें उणें 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 जावन येता. जावं पुरो येवकरिस्तांत हर एक वांटे मिसाचो वांटो तातूंत केन्ना आमी संपूर्ण जावन आमकां आमी मेळयता तेन्ना ताचो परिणाम आमी चड आनी चड बगूंक शकता. निमाणें कोविडा वरवीं लायव्ह मिसां रेकॉर्ड करना. आतां रेकॉर्ड जावन आसा लायव्ह मिसां करन. त्या घडये त्या सांगाता येवंक जायनातल्या वेळार आमी तशें मीस भेटोवन अत्मीक फायदो जोडी येत म्हणल्यार तसलें चिंता पापसाहेबान दिल्लें. पूण तें कोवीड जावन जालो तेंप जाल्यार जायत न्ही हांतुळनाक शेवटली न्हय. आतां पांय बोळ आसून इशीन वचोंक जावचें, ऑफिसाक वचोंक साध्य जावचें, घरा बसून
टी व्ही पळोवन मीस भेटयले म्हणले तसल्या सूख समजून येत आसात. सूख सांगातपणाचो संकेत. जर तूं सांगाता येनाय एकामेकाच्या सांगातपणांत येनाय, आमी सगळीं सांगाता आयिल्ले तेन्ना क्रिस्ताच्या कुडीचे संकेत. देखून सांगाता येवन आमी ते मीस भेटोवचे, देखून टी व्हीर पळोवन भेटोवचें तें खंडी जावन तातूं हें पाड म्हणून सांगना, पूण सबस्टिट्यूट न्ही, खऱ्यान तुजें आजारपण हांगा येवन मीस पेटोवच्याक आनी टी व्हीर पेटोवच्याक साम्य करूंक जाय, एक करूंक जायना. तरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिवया. पयल्यान आमच्या देवाक आमच्या विशयान पडोवन गेला. दुसऱ्यान तो देव आमकां आमचे खातीर संपूर्ण जावन आमकां भेटयता, खाली करता. त्या देवाच्या त्या मोगान ताच्या जिवान बरोवंक आमकां आपयता. तर आमच्या जिवितांत सर आनी सर ताचो मोग करूंक, ताचे थंय एक जावं दी आमचे अत्रेक. आमेन. उबे रावून नेकनेचो देवा थंय आमचो बावडता आमी उसारया. सदमंता देवा सत्तर बापाक सर्गान तुमच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्रिस्पुताक आमच्या सुमयाक जोमलो आमकां मतान सुमलो पांच बरकाल आनी कसले ताका कुसा जोडलो तो मेलोन ताकानी केपेलो तो मेल्यान देवलो तिसरे सामेल्यान तो पोर्तुगीज जालो सर्गार सुरलो सोर तुझा आदावचो वसले थंय तांची मेल्यांची मुस्कुत जालो सत्मंतां पोतोत्मिया कतोलीक उसुबी भक्तांचो इतार पत्नीचे मुक्षणी कुडीची जवान पावन सत्नाचे जिवीत. आमेन. भाऊ भयणीनो, बावडताना आमी हांगासर आयल्या. सबार ते सावांक गरजो विनवण्यो घेवन आयल्या आमची मागणी. आतां बापा थंय आमी उबारया. बापा, पोय सभेचे मुखेली पापसाहेब गवळी याजाक आनी धर्मीक भाव भयणींनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा तावन बोड आनी सकत आपणावन देवपुर्देची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी मोडलेल्या उंड्या बरी हेरांची सेवा करून तांचे मुखेलपण दाखोवंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताचे बोळ आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक मरणाचणीर आसलेल्या भाव भयणींक आनी सर गरजेवंतांक नवो बरवसो आनी सवकासाय दिवं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां बरो पावस लाभय. विशेश जावन सगवळीकडच्या सर कृशिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी बरें बेळें तांकां फावो कर. ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आमकां सर आपायांतलें आनी अणवरांतलें निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारे हाजीर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांनी तुज्या पुता जेजूचें मांस आनी रगत सेवन आयचे देवतुचो संदेश आमचे जिणेंत रुता कर म्हूण करूंक जाय आसलेली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मगळ बापा, सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी कुशी करूंक, तुज्या वाटेन चलोवंक, एवकरिस्तान तुजें आजरपण बगोवंक मोगाचो संदेश हेरां संगी वांटून घेव. तुजो सादार, तुजी कृपा आमकां सदांच लाभय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. नया काणिको तुझ्या पाया तळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाडा सर्वेस पुरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका हुंडो मोको वासो मोच्या वावरान केलो प्रीती उमेद तो दिलो करतो हो
जिविताचो. भाऊ बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेतार देवा बापाक मानता तसलें सावन दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पुय शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीचो कुना गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणाचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशेंच तेच जेजूची कूड आनी रगत घेतलेल्या मातसो मेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो करोयासक निरंतरी बेठोवन सो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवून सुटचे खातीर आपुणूच पयलो बाले सावन तुका ताणें बेठोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी बेठोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली सावन बेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां मेळटा, आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून वारयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Puvit, puvit, puvit para sussurris por tu. Cercani sumsar berla tuja वैभवा गुण सर्गितु काचेचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे गुण सर्गितु काचेचे. गुण सर्गितु काचेचे. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज केयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवंदतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गोड परगतुया. जेजू मेलो
जेसूची वंसाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसूची वंसाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासोने पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचेवेत सोंडो आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूं आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणानी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जीवन पनसबर वस दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव अंकवार म्हजी देवाची मे संगती भगिवून झुजे दिसपती भगिवून धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जे हेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगत घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगत म्हणया. आमच्या बापा सुगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमचितांव तशी आमची पदकां भोगूस आनी आमकां तारणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणयेचे वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचें बाग आनी आमचे सुडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेक तेलांक आमकां शेवदार काकोलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सरा कांतांतली वाटाय. कित्याक सगळी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजे ताणें रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती हे शिळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे माफ करे कान साकून पोळे
या गुडसां काळजाक तुमच्या लागल्याता बागया मुझ्या आमचे काळीज त्रेकता जेसू तुका लालेता तुझी पळयतासा तुका घेवून आशिता आमचे काळीज त्रेकता जेसू तुका लालेता तुझी पळयतासा तुका घेवून आशिता Zukun moji maskata reket moji pita to moji suverauta avita jasa gata आमचे काळीज त्रेकता जेसू तुका लालेता तुझी पळयतासा तुका घेवून आशिता प्रार्थुयें बापा ससनाक तुझ्या दैवेक सुखांत वांटो घेवं तूं आमकां पळयताय तो दीस पावसर मागीर पसान तुज्या भुरग्यांक हे वेदे भोंवतणी एकठांय करून त्या सुत्रावर त्या सुखाची सुफळ खुना जेजूच्या अमोलेक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतले आमा समेज सांग तुवें बसयलेल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नवे दय करून बसा मोगचनो तुमकां आमी कर्मेलीत याजक एक अप्रुबायेचो आयतार मागतांव संगतच आईच्या फेस्ताचे जेजूच्या कुडी रक्ताच्या दाबाजीक फेस्ताचे सुभाशे आमी पाठयतांव हॅपी फेस्ट हांगसर आयतारा तशेंच ब्रेस्ताराचे मिसा वेळार कीर्तन गावंकू तशेंच वाचप वाचोवंकू आमकां तुमची गरज आसा जे कोणाक बरो ताळो आसा आनी कोणाक सुटसुटायेन वाचूंक जाता तुमी आमच्या कॉयर मेस्त्री सायमन लागीं नांवां दिवचीं जिप्पू सेमिनेरी सांजूज एक समर्पिल्ली
हांगासर आमचे सेमिनरिस्ट तांचे देवशास्त्र तरबेती जोडतात. ह्या सेमिनरींत लायिकांक देवशास्त्री तरबेती दिवचे कार्यक्रमी चलता. येदोळ सुमार 15 बॅचांनी म्हणजे 15 वर्सां जावन ही तरबेतीचे कार्यक्रम थंय चलते आसा. पूण सेमिनरिस्तांक शिकयले तितले गुंडायेन तुमकां शिकोवचे नात. बगार गरजेचें कितें आसा तें हर एका सोनवारा आनी रजेच्या दिसांनी थोड्या घंट्यांनी तुमकां ते शिकयतात. आनी आतां हें नवें बॅच जुलायच्या 1 तारखेतावन सुरू जाता. जे कोणाक ह्या तरबेतीक भरती जावंक जाय तुमी सेमिनरीच्या फादर एंटनी जॉर्ज पिंटो हाका संपर्क करचे. ह्या हप्त्यांत 13 तारखेर मंगळारा दीस पादवाच्या सांतोनीचें फेस्त. 16 तारखेर शुक्रारा दीस जेजूच्या पवित्र काळजाची दाबाची परब सकाळीं 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार हांगासर फेस्ताचे मीस आसा. आनी 16 तारखेर सोनवारा मोरयेच्या कतावीन काळजाचें स्मरण आमी आचरण करता. हर एक आयतारा सांजेर 7:30 तावन 8 वरां पर्यंत हांगासर इगर्ज मातेचें मागणें आसा. जे कितें याजक आनी सिस्टरां मागतात तें लायिकांकी मागोवंक अवकाश आसा. आनी हें मागणें पवित्र पुस्तकांतलीं किर्तनां आनी देवाचें उतर आटापता. तुमी हांगासर भोंवतणीचीं लागशिल्लीं ह्या संजेच्या अर्द्या मागण्याक आमचे सांगाता मेळजे म्हूण आमची आशा. हे मागणें पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सोवें बेसांवा सोवें आखेर जाता. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याही सोवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हाका पळोवंक. क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बचावंक. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकार ताचे खुशीच्या. कष्टानो म्हाका घट करा. ये बोऱ्या जेसू मोचे ग्राणे तुझ्या पायांत म्हाका लिपई. वेगळो हांवें सगळो किती सोडनाका. मुखार पुत्रा सोवे हांव आशिर्वाद दी आमकां.
बेगीन कुसाची कुरवेंदर आमकां आमच्या दुवा आमच्या दुस्मनांतल्यान पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे